दिव्यवाणी 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 मुखाच्या बाबयनीनो इतलें चली म्हणालें म्हाका बरी सैरी केक जाय आली म्हणून देखून हांवें सांगलें तूं इतलें बरें आसा इतलें बरें शिकप आसा कित्याक तूं काजर जावनाय गे कित्याक जावनाय तूं हे काजर जावं येतालें न्ही कित्याक तूं जावनाय गे म्हणी सांगलें ताचे लागीं ओ फादर ती व्हडली गजाल बऱ्यो 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 सैरीक आयल्यो त्या दाळा हांव रेडी नासलीं हांव तयार नासलीं हांव रेडी नासलीं म्हाका काम करचें जालें आनी इल्लोसो बऱ्या तरान म्हजें काजर जायचें म्हणून इल्लो दुडू ओट्टू करचो जालो म्हाका देखून हांवें फाटीं घालें म्हणून आतां काल गे हांव त्यो बऱ्यो पयलींच्यो म्हाका इल्ल्यो सैरीक तितल्यो बऱ्यो म्हणी मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून हांव ट्राय करता येता बरी मेळना प्राय दोवंत येता सैरीक दोवन येनात प्राय दोवंत येता प्रायमरी बेगीन दोवंता सैरीक दोवन मुखार येनात सैरीकच मेळनात देखून कोणें सांगलें हांगा सैरीक करतात मोग मेळ्ळो म्हणून सैरिकेचो ब्युरो आसा हांगा सैरीकेचो ब्युरो मोग मेळ्ळो म्हणून कोणें सांगलें म्हाका तांकां ही सैरीक जाल्ली खंय तुमी करतात खंय आनी कांय दिवंक ना खंय फ्री खंय म्हणून पुराय केलें हांवें वैगी फादर आमकां ही सैरीक करा फादर म्हणून आवय आनी धूव आयलीं आनी त्या बऱ्यो बऱ्यो सैरीक येताना हांव त्या तयार नासलीं हांव रेडी नासलीं म्हणून पळया तयार जावचें त्या वेळार त्या टायमार कितें जायचें तें जावचें तयार जायचें आमी त्या तयार जायना जाल्यार मागीर ह्या आमी सुकोवन गेल्यार बरें जाता खाली जाता खाली सुकलें आमकां खाली मुखार वचोंक जायना आमचो मुखलो शेवट तिके कश्टाच्या पासान पडल्यार बरें आमकां जाता रेडी नासल्यार मुखाच्यान आनी एक म्हाका एकलो तरणाटो तिगे खंय आमकां काम करून दितात की तुमकां वळखीचेर सांगून फोन करून एक गल्फान ते म्हाका काम करून दितात की म्हणलो म्हाका शिकोवंक कितलो शिकलोय गे म्हणलो म्हाका शिकोवंक मस्तू अवकाश जालो पावता हांव शिकोवना आतां हांवें अशें काय 2 कोर्स केल्यात शिकप सोमाना म्हूण कितलो बुदोवन भुरगो हांवें विचारलें तूं ल्हान 7वेंतल्यान आसतना मॅथ्सांत आनी सायन्सान बरो हुशार आलो म्हणलो मस्त हुशार आलो म्हणलो पळयत आमकां कळटा तितलो बुदवंत कली नंबरां विचारल्यार कोणाची तांच्या वळखी नंबरां विचारल्यार परपाक सांगता खोले विशय विचारल्यार सोमा सांगता पूण शिकप ना कोण कामां मेळनात एक्सपिरियन्स ना ल्हान खंय इल्लीशी एक्सपिरियन्सूच करूं ना ताणें आनी आपलें शिकलां एक करता आनी एक जावन तशें आतां कळ्ळें दिसाचें कोण काम दिता म्हण ताका म्हणून देखून म्हाका शिकोवंक अवकाश मेळ्ळो पप्पा भायर रावलो पयशे धाडटालो शिकोवंक अवकाश जालो हांव शिकोवना अवकाश उगडयलो तयार करून आय वॉज नॉट रेडी टू स्टडी नाव आय एम नॉट रेडी देखून मुखाच्यान आनी एक म्हाका बगचें घालें गे म्हळ्यार हांगा पियोन सोडोवंक मस्त हांकां कावन्सिलींग आपोवन हाडटात कुटुंबाचें खंय जायनातल्या वेळार परतून पळोवन पियोन धरिल्ल्या वेळार निमाणें हांगा हाडटात आनी थोडे पयलीं हाडटात थोडे निमाणें वचून शीत वचून पेज जाता म्हणटात पळय शीत वचून पेज जाता म्हणटाना निमाणें घडये लिवर आनी पुरा वचून आनी परत तांचें आटाचें आनी ब्लॉक आनी परत जावन लिवराक आनी प्रॉब्लेम जावन पँक्रियासा प्रॉब्लेम जाल्ल्या वेळार हांगा येवचें आसा थोडे देखून थोडे लिवर पेशंट आनी पळयतात पियोवणें चड जालां धाकट्यार सांगतेले फादर पियोवणें चड जालां सोडिचें म्हण तांकां आयकोंक हांव रेडी नासलो हांव तयार नासलो हांव रेडीच ना तांकां आयकोंक धाकट्यारांनी कितल्यान सांगलां विगारान सांगलां घरच्यांनी सांगलां बायल भुरगीं रडल्यांत हांव सोडूंक रेडी नासलो हांव पियोन सोडूंक आयकोंक रेडी नासलो कोणें सांगलें आयकोंक रेडी नासलो जाता इतलो पियेलो आतां लिवर गेलां आतां लिवर ट्रान्सप्लांटेशन म्हणटात कितलो पयसो ताका कोणें हाडचो आनी वोय हांवें चिंतलें वो पियोन म्हळ्यार लिवर गेलां फोंडाक येता मरता म्हणल्यार बियान सुवाय वो पियोन सोडूंक येता सुवाय हांवें म्हजें लायफूच गेलें म्हजें लायफ काडलें हांवें पियोन बरी म्हजें देसवाट केलें हांवें आनी पियोन जो म्हणलें ताची चिंता आपणा खंय लिवर बसयलें जाल्यार नोव्हें बसयलें जाल्यार हो पियोंक जाता म्हणून परतून सुरू करता कालदी मारूंक बोटलो धरूंक देखून हांव आयकोंक रेडी नासलो म्हणटा तो पियोन सोडूंक येतात मोगाच्यान पूण सोडची आशा तांकां ना भागार सोडची आशा ना आपूण बरो जायचे म्हणली आशा ना भागार तांकां म्हळ्यार पिडा चड जाली मरतांगी म्हळ्यार भियान हांव सोडटां म्हूण सांग थोडसान हांगा लिवर वचोन जालां पँक्रियास वचोन जालां तशें तितकें बरो जाल्यार परतून पियोवचें खंडीत तांकां परतून पियोवचें तांकां संवय येतात मागीर
कित्याक म्हळ्यार तांणी जीण हेच्या विशयान चिंतूना समोरच्या विशयान चिंतलां देखून आयच्या वांजेलांत लोक हारी हारी करून येता जुवां लागीं संवसार आखेर जाता म्हणलें बेशिवाय नीज स्पिरीट आमी कित्या बदलाचें म्हजी जिणी आपले तें नीज जीव ना म्हणलें गूंड चिंताप गूंड बगाप तांचे थंय ना देखून आयच्या वांजेलांत हांव पळयतां लोक हारी हारीनी जुवांव सरचीन येता लोक नीज रेडी ना भायल्यान मात रेडी भितर तावन काळजांत तावन ताका रेडी ना म्हजें तें नीज जीव ना म्हजें तें जें आसलें तें लवालविकेचें जिवान तें उर्बेचें जिवान म्हज्या लागीं ना देखून म्हजें तें तो स्पिरीट नीज स्पिरीट ना म्हूण गूंड चिंतपान न्ही खंय संवसाराक केरता तो कोण ना मरता कोण ना म्हूण एका बियान म्हणल्या बरी लोक धांवता जुवां लागीं जुवां बावतिस्त प्रावादींच्या वय संप्रदायांत हांव आयिल्लो प्रावादींच्या संप्रदायाताचें ताका पळयतना जुवांव कोण पयलींच सामार्क सांगता जुवांवचे संप्रदायात हांव तो आयिल्लो संप्रदाय म्हळ्यार प्रावादींचो संप्रदाय प्रावादी कितें करताले ताचो संप्रदायाचो वो प्रवादी मालाकी ताच्या विशयान बरयता जुवां विशयान प्रवादी मालाकीन कित्याक वर्सां पयलें ताच्या विशयान बरयलां जुवां बावतिस्त आरण्यांत वस्ती करता आरण्यांत तो गांवांत न्ही आरण्यांत आसता मरुभुमींत तो आसा तो खऱ्याच्या लोवेन केल्ल्या वस्तू न्हेसता खऱ्याची लोव म्हळ्यार कली कर्कस देखून ताका पळयतना एलिया प्रवादी पळयल्या जाता प्रवादी एलियाक पळयल्या जाता आनी जुवां बावतिस्ताचें खाण तपास्वी धेंपे मोव आसा पळय तें तपास्वी विरक्त वैरागी आत्मीक व्यक्ती आत्मीक पुश्टी दिवचें खाण तो खाता आत्म्याक पुश्टी दिवचें आमी खाता मासली बिरयानी ते कुडीक भलायकी दिवचें वय आमचें बापाद इंदाद आनी पुराव कुडीक पुश्टी करता कूड घट्ट करता पूण ताचें खाण पळयल्यार मोव तें इल्लेशें खालें कातागिनांग तो तें आत्मीक तपस्वीचें लक्षण दाखयता तो वैरागी म्हूण दाखयता तो एकलो विरक्ता म्हूण दाखयता आत्मीक व्यक्ती तो म्हूण दाखयता आत्मीक पुश्टीकरण आत्मो पुश्टी करचें स्पिरीट घट करचो स्पिरीट आत्मो घट करचें खाण मात तो खाता म्हूण तो दाखयता ताचो संदेश मुख्य तो पाश्चातापा विशयन बोधान करता खोलो संदेश दिता तो पाश्चातापा विशीं मात पाताक रडा म्हूण सांगता आनी जिणी बदलिया म्हूण सांगता फाटीं येया देवा लागीं फाटीं येया म्हूण तो सांगता प्रवादी बरी तो न्हेसता प्रवादी बरी तो खाता प्रवादी बरी तो उलयता ताचें पळय ताचें उलाणें प्रवादी बरी ताचें नेसान प्रवादी बरी ताचें खाण जेवण प्रवादी बरी तो एक वर्तो प्रवादी जावन ताचें पयलें काम पाताक दिवचें तो दाखयता प्रवादीचें मुख्य काम म्हळ्यार पाताक दिवचें पाताक रडो उलोव दिवन पातकांत हांव शुद्ध करचें पातकांत हांव लोकां सुटका दिवचें पातकांत हांव मनशाक सुटका दिवचें देखून ह्या खातीर तो उलो दिता मन परिवर्तन करा म्हळ्यार इंटिरियर्स आमी घरा भितर इंटिरियर करता देखून तुमचे भितरलो आत्मो सोबया म्हूण सांगता इंटिरियर करा म्हणटा मागीर बैली साली सांगता साली विशयान सांगता म्हळ्यार एक्सटिरियर साल म्हळ्यार बैल्यान दाखोवचें कळटा म्हणजे साल कलीम प्रामाणीक जाय तशें इंटिरियर्स आनी एक्सटिरियर्स सोमांग करा म्हूण सांगता ही बदलावन बगूंक बावतिजमाचें स्नान तो दिवंक येता ही भायली बदलावन भितरली बदलावन इंटिरियर्स आनी एक्सटिरियर्स सोमा आसच्या खातीर तो बावतिजमाचें स्नान पयस स्नान दिवन तो आपयता उदकांत बुडल्या तक्षणा ती पातकांक मेल्यांत म्हूण लेख आमी पातकाक मरून गेल्या उदकांत बुडल्या उपरांत भितर गेल्या म्हळ्यार पातकाक आमी मेल्या आनी मुखार पातका आनी आमकां संबंद ना वयर येताना आमी सर्गाक दिश्ट लायता सर्ग पळयता हाका धैर्य आनी तपासणी जाय हाका धैर्य जाय उदकां पातकां मरोवंक आनी सर्गाचेर दिश्ट घालूंक आमकां धैर्य जाय तपासणी म्हजी तुमी आमी परिक्षा करून पडची म्हज्या कोशार्दाची म्हज्या अंतस्करणाची परीक्षा तपासणी जाय म्हळ्यार हें कितलें कश्ट हें म्हळ्यार मस्तू कश्ट म्हज्या आत्म्याचें परिवर्तन करचें तितलें सुलाभ न्ही म्हज्या जिणेचें परिवर्तन तितलें हें मस्तू कश्टांचें तुजें आदलें सोडचें हांवें आदलें पुरो सोडूंक आदीन धांवन हांवें केल्लें सोलून बांदून हाडली साल म्हजें चिंताप आनी म्हाका तें हें जाय ओलो मान मर्याद जाय ओलो गौरव जाय अशें जाय ओलो व्यक्ती जाय अशें म्हाका आनी सलाम करचें तांणी सलाम करचें हांवें अशें चलाचें तशें चलाचें म्हणलें सगळें सोडचें आपणें तें चिंताप तितलें सुलाभ न्ही
देखून आमकां नाश करची साली सोडचें, आमकां नाश करची साली खंयली साल हांवें धरल्या थोडे फावटी आमी इल्लें पियोन गी इल्लें आमी पयशे तांचो घालचे मागीर ते पयशे बुडोवन वयचे आमकां तो नाश जाता आनी खोल्यो साली आमी दडल्यात पियोवण्याच्यो साली ह्या वस्तूर काडोवचें ह्या नवें नवें काडून अंत आसचें ह्या थोड्या खेळां फाटल्यान पडचें हें आमकां आमचो गोंदळ घुस्पट गोंदळ करून सांगता असल्यो येदोळ्यो बांदून हाडल्यो साली येदोळ मुसोर हांवें बांदून आनी झगरू तें दवरून काडलेली म्हजी साल संकणी ती पूर हांवें सांडूंका येदोळ पर्यान बांदून हाडिल्लें सवयो येदोळ पर्यान बांदून हाडल्यो साली हांवें सोडिचे तो हाका लोक तयार करता लोकांक तो तयार करता तुमच्यो साली बदलिया तुमचें चिंता बदलिया भितरल्यान तुमी इंटिरियर्स करा बरें सुबित इंटिरियर बांदून हाडा आनी एक्सटिरियर बरें करून प्रामाणीकपणान बांदून हाडा हाका तो वाट तयार करता अशें जिणेन बदलूंक ह्या वाटेक अडखळी आसनाय म्हूण तो सांगता ह्या वाटेक नव्या वाटेक म्हळ्यार जिवन नवीकरण करचें नवसरणी हाडचें ह्या वाटेक खल्योच आडखळी घालूं जमच्या आडखळी म्हज्या वाटेक आडखळी म्हज्या वाटेक म्हजी हांवें सोम्या लागीं येवची म्हजी वाट आपणाय थाय आडखळी भशेन थवलें ना हांवें सोम्या लागीं येवची वाट ती वाट हांवें येवची म्हज्या प्रयत्न करून हांवें येवची वाट त्या आडखळींत त्या वाटेर आडखळी आली त्या विशयान तो सोडूंक ना तो कित्याक सोम्यान म्हज्या लागीं येवचें सोमी म्हज्या लागीं येवन बेसरला सरकारान हांव ताणें संवसार उडी मारल्या थंय हांव तो म्हज्या लागीं येता म्हज्या इंटिरियराक येता म्हज्या काळजाच्या इंटिरियराक वचून थंय तो सबाय बगता ताणें येवच्या वाटेक हांवें आडखळ घालूं नजो सोम्याक हांवें येवंक सोडिचें म्हणून म्हज्या थंयत वस्त दिता म्हणल्यार दोन वाटात एक हांवें सोम्या लागीं येवची म्हजी वाट एक सोम्यान म्हज्या लागीं येवचें आनी एक वाट त्या सोम्यान म्हज्या लागीं येवच्या वाटेक ताणी म्हज्या लागीं वाटेक आडखळ घालूं नजो थोडे फावटी आमी सैरी आमच्या घर येनात कित्याक येनात आमी आडखळ घालता नाका जाल्यार तांच्या विशीं उलोवप आमी तांच्या घरा वचना हांव कशें आमकां मोडना ती आमच्या घरा येता जाल्यार तांच्या विशयान कितें सांगून आमी आडखळ घालता तांणी आमच्या लागीं येवचें आडखळ घालचें व्हडल्यान पाताक तें बरें न्ही तें आमी वचनातले एकल्याक तांणी आमच्या घरा येवंक म्हणी अवकाश बागी लुकते आसाचे देखून सोम्यान म्हज्या लागीं येवचें वाटेक आडखळी बिलकूल नाका ताचें येणें सुगाम येणें ताचें येणें सुगाम कणखणेचें ताचें येणें सुगाम जायचें आडखळी नाका आडखळी पयस करचें लोकांन राखोन रावत जाय ताका स्वागत करीत जाय कशें स्वागत करचो कशें राखो रावचें जे लोकांन तो सोम्याक कशें राखो रावचें कशें ताचें पयन सोम्यान म्हज्या लागीं येवचें सुगाम करचें कशें ताका स्वागत करचें कशें फाताक हांव खाली करीत जाय हांवें कशें फाताक खाली करीत जाय फाताक एक आडखळ ती फाताक हांवें खाली करून सोडचें म्हज्या काळजांतलें मनांतलें फाताक जिणेंतलें फाताक हांवें खाली करचें ते थोडे सोम्याची वाट म्हज्या लागीं येवची बरी जाता देखून जोवचें काम तयाराय करचें सोम्यान म्हज्या लागीं येवची वाट तातूंत कितें गुंड आसा तातूंत कितें गुंड फलक्यां तें हांवें दांपून सोमार लेवल करचें कितें उबार गुडे फातकाचे व्हडले गुडे करून दवरल्यार ते हांवें लेवल करून खाणेचें सोम्यान म्हज्या लागीं येवची वाट ती सुगाम जायची सुगाम तरान सोम्यान बेगीन खंय आडखळ नासतना म्हज्या काळजा येवच्या बरी म्हज्या काळजांत असलें फाताक काडून फातकाचे गुडे फातकाचे फोंडकुले भरून तें पूर हांवें नितळ करचें बळादीक आशिल्ल्याक वाट तयार करता तो बळादीक म्हज्या वरवीं जुवांचें काम तयार करचें आनी कोणाची वाट सोम्याची वाट सोम्या देखून तो म्हणटा म्हज्याकी बळादीक तो म्हज्याकी पावरफूल मोस्ट पावरफूल मोर पावरफूल ताची वाट ती हांवें तयार करचें ताच्या येण्याची वाट देखून तो म्हणटा ताची वाट तो म्हज्याकी बळादीक हांवें बागोवन ताच्या पांयाचे नाडे सुटोवंक समेत हांव योग्य न्ही म्हणटा म्हळ्यार तोलो बळादीक हांव जुवांव तितलो बळादीक हरयारी लोक येता जाल्यार कितलो पावरफूल तो आनी जुवांव म्हणटा हांव बागोवन ताचे वाण्याचे नाडे सुटोवंक हांव योग्य न्ही म्हणून लोक ताचे सरशीन गेल्लो जुवांव सरशी लोक दोमतालो पूण ते थाय रेडी नासले लोक रेडी नासलो जुवांवचें स्नान काडूंक ताणें तेंचे बाबतींत काडूंक लोक रेडी नासलो सोम्याचें उतार आयकूंक कश्ट काणांनी तांणी पळय तांणी सोम्याचें उतार केप्पे काणांनी आयकलें केप्पे काण म्हळ्यार सोम्याचें काण जाता आनी काण दड्ड जावन गेलें केप्पे जालें सोम्याचें उतार तांचे केप्प्या काणांचेर पडलें देखून ते जुवांचेर ते गेल्ले जाल्यार परिवर्तन जालें जाल्यार सोम्याक तांणी खंयची आडखळ घालनासतना येवंक सोडुलें जाल्यार सोमी म्हणटनालो म्हजें उतार तुमच्या केप्प्या दड्ड्या काणांनी पडलें म्हूण काण आसलें आयका म्हणून आनी सोमी म्हणटनालो सगळीं स्विकार करता जालें ताका कोणी धरून मारूंक कुरसावंक आनी कोणी मुखार येते ना जालें
तर सोम्याचे ते जुवांव सरशीन गेल्ले तो सोडावत लोक तांच्या बियाक तांच्या बरं आतां जायतो लोक येता रेतिरेंक आनी पुराय येता गो त्या खाल म्हळ्यार तांकां व्हडलीं कामां मेळाजे तांकां व्हडलीं असर्यां जायचे मिराकल्स जायचे अजापां जायचे थंय तांणी पडचें उडचें सर्तीर म्हळ्यार एकल्यार माथ्याक धरचें डब्ब पडचें कोण एकलो पडल्यान ती आनी ताचें आंगाचें हिप्प बवन मोडलां पडटाना धरतां धरतां चुकोवन पडोवन पायप भितर पडोवन आंगा खाली मोड जावन तें क्रॅक जालां आतां हांव तिका चलोवंक जाणा हांव कित्याक गेल्ली न्हवऱ्यान सांगलें कितल्यान सांगलें तुका वचनाका म्हूण उडकाना मान गेल्ली न्ही आमी गेलो तिका पळोवंक गेलो म्हणटा हांव कित्याक गेल्ली आड मोडलां पडटान घालें पडोवन आंगाचें आड क्रॅक जालां खंय अशें पांय एका पांय भितर आनी एक पांय पडलो कोणी आपडटाना थंय आनी परत मागताना इस्टेरिया जाता आमकां इस्टेरिया जाता तें टीव्हीर पळोवन म्हाकाय पडाजें म्हण येता वचोन पडचें आड म्हूण कणून आतां सुरसुरे कोणा जाय हांव कित्याक गेल्ली म्हणल्यार सुरसुरे देखून जेजूचें उतार तांच्या काणार पडलें आनी काण केप्या काणांचेर पडलें डेफ इयर्स तीं गेल्लीं खाल्यार म्हण आमी येता रेत्रेक येता आमकां अजापां जायचे तांकां जालीं अजापां हांकां जालीं अपां तांकां 1 लाख मेळ्ळो 10 लाख मेळ्ळे 50 लाख मेळ्ळे थंय मेळ्ळे पयशे आर्यारीन मेळ्ळे तांची भलायकी बरी जाली कॅन्सर गुण जालें व्हडलें सांगताना म्हाकाय जायचें तेंत जायचें म्हण सोमी नाका सोमी म्हज्या लागीं म्हणची वाट सुगाम नाका वो मस्तू लोक गेल्लो तसो तो मागीर सोम्याक तोच विरोध रावलो मार ताका कुरसाय ताका म्हणून थंय गेल्लो लोकूच तो जुवान सरशीन गेल्लो लोक तो देखो सारकी तयार येना आमच्या रेतीर गेलोच तो फाल्यां इगर्जेनी तोच लोक उलटो वैगिनी पळया ह्या रेतीरेन थारल्या थोड्यांची वळख धरया थंय व्हड फिरगज कुटुंबा विरोध काम करचे विरोध पळया इंत आतां गेली कित्याक म्हळ्यार तीं गेली अजापां तांची जिनी अंतरीक इंटिरियर्स बदलूना बैल्यान मात गेल्यान तो व्हडलो सामको हावसफूल रेतीर गेला हावसफूल जावन पडोवन आयल्यान हांगा उठोवन हांगा उठ्ठात पेंकाड समाजांक उठ्ठात उठोवन हांगा घालटो फिरगज कुटुंबाक सहकारत ना कुटुंबान फिरगज कुटुंबान तशें समाज जायना रेतीरेक गेल्ल्यान फिरगज कुटुंब बांदून हाडिचें फिरगज कुटुंबाक ताणें जीव दिचें फिरगज कुटुंब जिवाळ करचें फिरगज कुटुंब अभिवृद्धी करचें फिरगज कुटुंब बळादीक करचें हें लक्षण रेतीरेक गेल्ल्याचें हें लक्षण हें जाता गे हें जायनासल्यार आमी जुवांव चर्चीन गेल्ले आनी जुवांव चर्चीन गेल्ले लोक आनी थोड्याच वर्सांनी जेजू कुरसाय ताका जेजू काळजांनी वाट तयार केल्ल्या त्या लोकांक ताणें जुवांव सांगलें वाट तयार कर जेजू तुमच्या काळजांत येवन काणे लोक खाण तयार केला खाण केलें केप्या काणांचेर पडल्यान जेजूचे उतार तांचें म्हणलो खांठ्याक पुंठ्यांनी आनी जेजून सांगली तायस ती वपार देखून कित्याक तांणी फाताक सांडूंक ना कित्याक म्हळ्यार खुरपेक तांणी वेंग मारली ना जेजूच्या खुरपेक जेजूच्या मोगाक तांणी वेंग मारली ना तांचेंत पळोवन काणेल तांचें संवसारीत तांणी कितें सोड म्हणलें तें ताणें सोडूंक ना संवसारी संगतेक वत्तू दिनाकात आत्म्या वत्तू दिया म्हळें ताणें पळोवना देखून क्रिस्ताक पळोवचें मात्र न्ही ताणें सांगिल्लें काळजांत जागोवन दवरून तें जियोवचें तें कितें आयकलें तें आमी काल करचें म्हळ्यार तें जियेचें आमी तें प्रॅक्टीस करचें देखून रेडी जावंक कसलो अणभव आमी पळय आतां जेजू येता जेजू आदवेंतांत आमच्या काळजा भितर येताना ताका आमी रेडी जायचे तयारी करचें तयारी जायत कसलो अणभव गूण आसा जे कसलो अणभव आसल्यार आमी रेडी जाता कसलो अणभव आसल्यार अणभव नासल्यार आमकां थोडे वटेन जायना काम करूंक जायना तोले गूण शेगूण नासल्यार कसले शेगूण आमच्या लागीं आसा जे कसले वर्च्यूज कसले एक्सपिरियन्स आमकां आसा जे जेजूक आमी रेडी जायचे जाल्यार काल एक्सपिरियन्स जाल्यार आमी रेडी आसल्या बरी थोडी मस्त संगीतांत एक्सपिरियन्स आसल्यार ती घडये भितर सिंग करतात तांकां एक्सपिरियन्स आसा सिंग कर जेजूक आतां रेडी जायचें जाल्यार जेजूक स्विकार करूं रेडी जायचें जाल्यार आमचें कसलें एक्सपिरियन्स आसताचें देखून पातकांच्या बक्षांची आशा म्हज्या पातकाचें कंप्लीट हांवें पातकांतान मुक्त जायचें म्हजें पातकान कंप्लीट देव जेजून बक्षिचें पातकांतान हांवें मुक्ती जायचें पातकांतान आमकां कंप्लीट सुटका मेळची म्हणली आशा आसा ती आशा गरज आशा आसा जे आशा तुका आसा गे पथकातावन हांवें सुटका मेळाचे आशा आसा गे तुका अहल्या पथकातावन सुटका आशा ह्या पथकातावन सुटका आशा ही आशा ह्या पथकातावन सुटकाची आशा पथकातावन सुटका मेळची आशा तुका आसा जे ती आशा आसा गे लोक जुवांव भोंवतणी गेलो जुवांव बावतिस्ता थंय गेलो तांकांच राखोवंक तांकांच प्रोटेक्ट करूंक तांकांच बचाव करूंक गेले स्वाय सस्नाच्या नासातावन हांवें बचाव जायचें म्हणलें तांचें चिंता आपणी म्हळ्यार ताचें आत्मो बचाव जायचें म्हणून संवसाराक कितें जाता हांव आतां मरतां देखून जुवांव तें आमकां राखता जुवार सरशिणी आहा म्हूण तांणी भाताक सांडल्यो सिन्सियर प्रामाणीक न्हय
तांणी एक त्या कला भोंवती बुडली उठली तांणी सिन्सियरली पाताक सोडून बागार निमाणे प्रयत्न तांकांच राखोवंक तांचे निमाणे प्रयत्न आतां संवसाराखेर जाता कोण ना जुवावळ्या वचूं आयला तुमची जिणी सांडा मेस्सा येता मेस्सा म्हळ्यार संवसाराखेर जाता त्या बियाण ती पाताक रडोवंक गेल्ली शिवाय जिणी परिवर्तन न्ही मोगाचे न्हू जायते फावटी आमी तयाराय करची आमी अंतरीक तयाराय करची इंटिरियर्स आनी आमचे एक्सटिरियर्स आमी इंटिरियर्स तयाराय करची खरें म्हळ्यार देदेस्पर जाल्ल्या निमती ते नीज तयाराय न्ही देदेस्पर जाता हांव आनी तयार करून खंय कडेन मेळोंक या पदरा बेगी मेळोंक येता देदेस्परा निमती येता हांव ती नीज तयार न्ही थोडे फावटी आमकां अतृप्ती भोगता आनी तूं बिजनसा पयशे गेले ते येवनात आनी हांगा खालें दुकोर पोसलें या घरां पोसलीं हांव खूब पोल्ट्री केली आनी बिजनस केलें लॉरी घाली बसांक घाली बरें आमकां आमी चिंतल्या बरी जावना तृप्ती मेळोन अतृप्ती जाली त्या अतृप्ती जाता आमी धांवता ती नीज तयाराय न्ही जेजूक तयाराय इल्लें गेली हांव मागणें सुरू केलें आनी तेंप सुरू केलें इल्ली तयाराय केली ती तयाराय न्ही ती नीज तयाराय न्ही नीज तयाराय न्ही देवा आनी म्हज्या मदें जीव वळना म्हणून तुका भोगता जाल्यार देवा आनी म्हज्या मदें म्हाका पयशे मेळोनात म्हणून बघून मागण्या गेल्यार ते नीज तयाराय न्ही ती अतृप्तेची देदेस्पराची तयाराय लग्ना जिवितांत कुटुंबा जिवितांत कितें आडकडी येयलो समाज चलना घरा झगडें जाता मागणें सुरू केलें खरें मागणें ना म्हणटा ती तयाराय सोम्याक मेळची तयार नीज तयाराय न्ही ती अतृप्तेची अतृप्ती ओवरकम करूंक अतृप्ती काडूंक म्हजी तयाराय नीज तयाराय देवा आनी म्हजे मदें जिवाचो वळो तो वळना जीव वळना तो जीव देवा आनी म्हज्या मदें वळटलो ती जिविताची जर वळना तशें म्हज्या आनी हेरां मदें जिविताची जर वळना म्हज्या आनी हेरां मदें जिविताची जर स्पिरिताची जर वळना तें बघून तूं मागण्या देवलोय जाल्यार तुजें तयारे करेक्ट ताका ती तुज्या शेवटा व्हरून पळयता ती तयाराय जेदना पातकां बोगसानेची आशा येता जेदना म्हजें तें पातकांचें बोगसाणें ताची आशा येता म्हजी पातकां सगळीं देवान बोगसिचीं म्हणल्यार आशा येता पळय त्या दाळा म्हजें तें नीज तयाराय आरंभ जाता देवाक स्विकार करची तयाराय देखून म्हजी एकली दायजी आसली ती मस्त पियोवणें धरिल्लें जायते दायजीन ती मस्त तांचे कडेन हांस्त तांणी खेळ्ळी म्हणून पळयल्या हांस्त आयली ती कशीं त्या नमणेर आस्ती वोन जाली म्हणना याराणी सांगतना आमकां त्या दाळा आमी मस्त वर्सां पयलें 30 वर्सां पयलींची गजाल सांगची 30 वर्सां पयलीं तांणी कशी हांस्त केली म्हणून मस्त तांणी घाल्ल्या कडेन तांकां इन्वेस्टमेंट केल्ल्या कडेन तांकां बरें इनकम मेळ्ळें आनी सगळ्यांनी तांच्या विशयान सांगतालें कठीण पयशे केल्यात कठीण पयशे जाल्यात तांचे कडेन म्हणून पयशांची रास्त आसा तांचे कडेन वळटा पयशे वळटात म्हणून त्या झाड ती कोणा लेखी नासली त्या दाळा त्यात हाय फाय सोसायटीची थोडी फ्रेंड्सां सांगाता मेळ्ळी पियोन आनी परत धरलें मागीर भायर तावन आनी दवरलो आनी परत तांचे कडेन बार म्हणून घरा भितर बार आनी तातूंत बोटली त्यो बोटली नमणे सो बोटली आतां खाली करूंक सुरू केल्यो बोटली खाली बसून एकल्यान बसचें घरा पियोवचें दनपारां आपूण फ्रेंड सांगता भायर वचून पियोवचें अशें पियोन एका कास्ताची जाली एक दीस सकाळीं बरें उठोवन जाल्या उपरांत तिचे इल्लें काम केलें आनी इल्लें शिकरा जाता म्हणटा पियोवणें सुरू जालें मागीर न्हिदोवन परतून सांजेर पियोवणें सुरू जाता दनपारां सांजेचें पियोवणें आतां दनपारांच्या पियोवण्याक आनी रेडी जाता म्हणटाना अशें बसता म्हणटाना म्हजें तें जिवूच म्हाका ना अशें बगता म्हजे लागीं जिवन ना तें लावालावी केन्ना ना म्हजें तें जिवंत ना म्हळ्यार ती बोगणां आयली हें कितें जाता म्हणून कळोन म्हजें तें जीवच ना म्हणून म्हजें तें नो लायफ इन मी म्हणून आयलें हें पियोवणें धरलें कितल्या वर्सां जावन आसा पियोवणें जालें हांव पियोवन आसा म्हणून आनी म्हाका पियोवणें तर नाक म्हूण हांवें कित्याक पियेचें म्हणून तें पियोवणें सोडलें म्हजें तें जीवच ना म्हणलें बोगणां आयलीं उठोवन ती बोटलोवन भितर दवरली मागीर काबाटांतून भायर हाडूं ना 25 वर्सां जालीं 25-30 वर्सां जालीं पियोवणेंच ना आतां तिचें पॅशन ओडणी तो शेवट ताणें करचें तें आपूण कोण आदलें आतां ना ताणें करचें तें आदीं हांव कालें करतलीं पियोवणें तें पॅशन म्हाका तें जायचें हांव करचें तें सगळें पॅशन म्हळ्यार तोली ओडणी तें करीचें हें करीचें तें इनवेस्टमेंट हें इनवेस्ट पयशे ती ओडणी आदलें आतां एक किल्याक पयशे लेक करचे तांतूं घालया खंय इनवेस्ट करया म्हणून तें खंयचें पयलेंचें पॅशन तितलें पॅशनान काम करून तांणी पयशे इनवेस्ट करून तशीं वयर आयिल्लीं तीं आतां पयशांचे आनी आदलें म्हाका नाकात आदलें तें पॅशन आतां ना
मोगाच्या न्हू ताणें पळय ताणें करचें तें आदल्यान ताका आतां कांय टेस्ट ना, आतां फॅशनूच ना, आतां ताचो शेवटूच ना, ताणें पुरो चेंज केलो. ताणें भारी मस्तू भांगर केल्लें ताणें म्हज्या काजनान, मस्तू ताणें भांगर, ताका भांगाराची आशा म्हणून पळयल्यार कितलें भांगर करूंक जाता तितलें भांगर केल्लें. आतां तें सांगता म्हाका तें एक पयलें इतलें आशेचें म्हजें पॅशन भांगर करचें, नवे नवे नेकलेस घालचे, नवीं नवीं कांगणां घालचीं, नव्यो नव्यो मुदयो, नवो नवो श्रृंगार करचो भांगराचो. आतां भांगराचें पॅशनूच ना. पॅशन सोड, आतां भांगर म्हाका एक वजें जावन गेलां, एक वोवंक जायनातलें वजें. म्हाका तें पळयतना म्हाका जड 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 एक वजें वाजनशें भोगता म्हाका. देखून ताणें घालीं केलें, कोणी शिश्टांनी ताणें आनी ह्या काजारांक दुबळीं आनी तांकां भांगर ना म्हणटाना इल्लें भांगर दिवन ह्या फाटल्या 25 वर्सांनी ताचें भांगराचें वजें ताणें उणें केलां. तें पुरा भांगर गरिबांक काजारांक दिलें, थोड्या भुरग्यांक शिक्षाक दिलें. मागीर थोडी रेतीर मंदिरांक गेल्ल्या वेळार रेतीरेंत गेल्ल्या वेळार ते रेतीर मंदिरांक तें भांगर दिलें. आदीं पुंजायिल्लें आतां जडायेचें जालें. आतां आदीं संतोशान उर्बेन उर्बेन संतोश भांगर पळयता संतोश पुंजावन आयिल्लें, आतां जडायेचें जालें. आतां वजें म्हूण वजें कशें दिसलें, आतां वजें कशें भांगर पळयता म्हाका वजें म्हूण भोगता. आतां कांय भांगर एका गळ्यांत एक लावन देवाचो कुरीस मात्र वजें कशें दिसता. जिविताच्या म्हळ्यार मूळ जिविताच्या वळ्याची जर जिविताची जर सुकल्या बरी ताका जालें, आपूण बंदींत आसा, आपूण जेलांत आसा म्हूण ताका भोगलें तें सांगता. जिविताची जर म्हजें थंय ना, ज्यूत ना म्हणल्यार भोगलें. आपूण एका बंदींत आसा, जेलांत आसा तशें ताका भोगलें खंय, ताका भोगलें. तेन्ना सुडका सुरू जाली ताची. केदाळ ताका भोगलें पळय, ताणें सम्या लागीं सुडका जोडून घेतली. आदलें जिवीत सोंसूंक जायना जालें. आदलें जिवीत म्हाका नाका, तें सोंसूंक जायना म्हाका तें आदलें जिवीत चिंतना म्हाका जायना, तें सोंसूंक जायना. आपूण मेल्ल्या बरी भोगलें ताका. पयलें मॅट जावन आतां स्ट्रिपींग पुराय काडचें, स्ट्रिपींग प्युरिफिकेशन आनी लेटींग गो हें पयलें मॅट मागण्याच्या जिविताचें. सोमयान म्हजे लागीं येवची वाट तयार करचें, सोमयान म्हजे लागीं वाट तयार करा. तें पयलें मॅट म्हळ्यार म्हजें खगलें पळय, म्हाका हांवें पयलें स्ट्रिपींग म्हळ्यार म्हजें एक्स्ट्रा जालें पुरा काडचें. सिंप्लिसिटी म्हणटा आमी, सिंपल लायफ म्हळ्यार कितें एक्स्ट्रा आसा तें काडचें. आतां तूं समजा मरुभुमीक येताना वजें काडून मरुभुमीक वचून व्होवन व्हरूंक जायना. ती लगेज तुजी बॅगेज ती काडिचें, लेटींग गो तें सोडिचें. आनी खंय सोडिचें तें जॉर्दान न्हंयच्या उदकाच्या लोटान पुरो वचोंक सोडिचें. जॉर्दान न्हंयेंत आमी न्हांवंक येताना तांदूळ पयस स्नान करून येताना तें जॉर्दान न्हंयेंत आमी बुडल्या वेळार आमचें तावन पुरा ती आशा तें सकयल स्ट्रिपींग आलें एक्स्ट्रा काल्यां पळय तें सकयल वचाचें. कितें सगळें सोडूंक जाता तें सगळें सोडिचें. हें पयलें लेटींग गो. आनी प्युरिफिकेशन शुद्धीकरण करचें, लेट गो करचें, पुरा सोडिचें. तें जॉर्दान न्हंयच्या वळ्यान ताणें वचाचें. हें एक देखून पयलें मॅट भारी गरजेचें, सिंप्लिसिटी. आनी सेकेंड तशेंच मुंदर वचूंक जायना म्हूण बगचें. म्हाका मुंदर वचूंक जायना म्हूण बगचें. आनी ते जाल्यार आय कॅन नो लॉंगर गो एज आय एम. आसल्या बरी म्हाका, अशंत आसल्यार म्हाका मुखार वचूंक जायना म्हणलें बगाचें. हांव अशंत आसां, हें पुरा घालून काडून, हें पुरा दोन काडून, हें अन्यायन केल्लें पुरा दोन काडून, ओले पुरा संगती काडून म्हाका मुखार वचूंक जायना म्हणलें चिंतापासाचें. तें बरें गरजेचें. देखून आमच्या आत्मीक जिणेच्या वाडावड्यांत पयलें जावन आसा सायलन्स आनी पळय सिंप्लिसिटी गरजेची. ती सिंप्लिसिटी आमी दवरून काडचें. आतां सोम्याक वाट तयार करचें, सुगाम करून काडचें. सोम्यान म्हजें वेवसाय वाट तयार करचें आनी पयलें मॅट आमी काडलें. आतां प्युरिफिकेशन कितें लेटींग गो आनी म्हूण जालें तें सिंप्लिसिटी आसा आमचें थंय. मागीर दुसरें काल आसा जें म्हळ्यार आमचें तें गरजेचें काल्यांगी म्हळ्यार हांवें ह्या अद्वैतांत सॉलिट्यूड म्हळ्यार प्रशांतता आसा जें प्रशांतता. मुखाच्या न्हू मरुभुमींत आमी कायल करता म्हळ्यार पुरा वस्तू सांडटा हांव, तें वस्तू सांडचें एक तें बरें. आनी तिसरे कडेन क्रिस्ता लागीं आमच्या लागीं येवंक सिटींत कालें म्हळ्यार सिटीन परफॉर्म आनी प्रोड्यूस. परफॉर्मन्स म्हणटा हांव, प्रोड्यूस म्हणटा हांव. परफॉर्म करचें, हें करचें तें करचें आनी प्रोड्यूस करचें तें जाता इतलें आमी करचें. आनी टू डू समथींग मेनी थिंग्स टू डू. मल्टी टास्कींग म्हणटा हांव, हें करचें तें करचें मल्टी टास्कींग म्हणून.
आमचो सिटींत आमी आसतना मल्टी टास्कींग हें करीजे तें करीजे तें करीजे हें करीजे मल्टी टास्कींग देखून मरुभुमींत सिंपली बी म्हळ्यार हांवें आसचें थंय हांवें आसचें जस्ट हांव आसां मरुभुमींत तें करीजे म्हणून ना म्हाका मस्तू संगती करूंक हा म्हणना प्रोडक्टीव लायफ तितलें प्रोडक्शन गरजेचें प्रोड्यूस म्हणल्यार ना मल्टी टास्कींग आनी मरुभुमींत कांय ना मरुभुमींत हांवें आसचें आसा तो ताच्या सांगत हांवें आसचें आसा तो कोण देवा सांगत आसचें देखून बावतिस्त म्हणटा लोकांचें हें पळयता आय कॅन नो लॉंगर गो एज आय एम हांवें आसा आतां कसो हांव तशें आनी मुखार वचूंक जायना आतां हें पुरो म्हजे स्वार्थ काडून ही म्हजी लागेज काडून आसले बरी म्हाका आनी मुखार वचोंक जायना म्हणटा हें जो हांव बावतिस्त पळयता आणकी वर्तो मोर पावरफूल अदीक सत्यवंत म्हज्या फाटल्यान येता तो आनी तो ताच्या नव्या जिणेक तुमच्या नव्या जिणेक आतां बदल्ल्या जिणेक तो तुमकां स्पिरीट दिता स्पिरितान तुमकां बळवंत करता तो म्हज्या की बळवंत तो म्हज्या सत्यवंत हांवें तुका उदकान मात स्नान दिलां तो स्पिरितान तुमकां दितलो स्पिरितान सत्यान तुमकां दितलो ताची जानवाय घेवंक जो हांव बावतिस्त उलोव दिता ताची जानवाय तुमी घेया आनी रेडी जाया म्हणून उलोव दिता ताका धरूंक आनी ताचे सांगता जियोंक अत्रयता हे मरुभुमींत साध्य जाता देखून दुसरें मागण्याक कुमो करचें म्हळ्यार सायलन्स आमी कित्याक मरुभुमींत स्टिलनेस आसा तुमी कोलोय आवाज ना मरुभुमींत कोलोय खंयचो आवाज ना प्रशांत जाता स्टील म्हळ्यार आतां थोडे वारें येना जाल्यार उदक स्टील आसता बांयंत उदक हालना तशेंच रावता मरुभुमींत तसोच जीण तशीच रावता अपुरबायेची देखून खंयचें डिस्टर्बन्स एक्सटर्नल डिस्टर्बन्स ना आनी आमचे इंटरनली डिस्टर्बन्स देवाक आयकूंक सुलाब जाता मरुभुमींत खलोय आवाज ना देव उलयतना पुरा कानान पडटा संवसार असो हें जायजें हें जायजें म्हूण खलो आवाज ना तें प्रोडक्टिविटी सिटींतलें कांय ती ना मल्टी टास्कींग आनी कांय ना ताजो देव उलयलो पुरो म्हाका आयकता देव आयकूंक तो ऐन जागो म्हळ्यार तो मरुभुमीचो जागो तिसरें मागण्याक ह्या आदिवांताच्या काळार आमची वाट सारकी करूंक आनी मागण्यांत आसूंक जेजू येताना ताका स्विकार करूंक स्वागत करूंक आनी एक मुख्य कायलेंगी म्हळ्यार कुम्यो म्हळ्यार सॉलिट्यूड म्हळ्यार एकांतता ग्रूप येता आनी ग्रुपाचे ग्रूप मेंटालिटी तें करीचें हें करचें म्हूण तुजें घालता तें करनांगी म्हूण तुका केदाळे डिस्टर्ब करता देखून हेरांचें ओपिनियन व्हरी पावरफूल संगतीक आयडियाज दिवन तुका हालयतात देखून हांगा सॉलिट्यूड म्हळ्यार हेरांचें इन्फ्लुयन्स तुजें थंय प्रभाव कोलोय ना तूं देवाचेर भार घालताय हेरांचो कोण्णी भार घालनाय देवाचेर हाणें सांगलें कोण तांचे बरी चलोवंक तूं रेडी नाय सोम्यान सांगल्या बरी तूं रेडी जाता मरुभुमींत देखून मरुभुमीक येया तुमी जिणी बदलिया पाताक रडा म्हूण सांगता देखून तिसरें मागण्याक म्हळ्यार सॉलिट्यूड करचें पयलींचें आमी खालें म्हळ्यार सिंप्लिसिटी म्हूण सांगल्यार कोली लागेज एक्स्ट्रा आसा म्हाका सिंपल जावन तें पुरा नाका म्हूण सोडचें तें एक्स्ट्रा आसलें पुरा थोडे फावटी आमचें जेवण खाण पिवण सिंपल आसता थोडे फावटी मस्त तरांचे सलाड आसता थोडे फावटी एक रांदय एक मसलेचे कडेन शीत नुस्तें बरें सिंपल आसता पूण आंगा लागता थोडे फावटी तें पुरा तेलान भाजून तें थोडे फावटी अजीर्ण करता देखून अजीर्ण करच्यो संगती पुरा ते जॉर्दनाईन सोडिचे म्हणून एक्स्ट्रा लेट गो करीचे तशें आनी दुसरें सायलन्स म्हळ्यार देवाक आयको मरुभुमींत प्रशांत जाता तिसरें सॉलिट्यूड म्हणटा आमी सॉलिट्यूड म्हूण सांगल्यार हेरांचो कोणाचो प्रभाव एकांतता हांव एकलो देवा लागीं देव एकलो देवा सांगता एकांत प्रशांत एकांत म्हाका एकांत एकसूरपण न्ही एकांत हें मस्तू एकांत जाय आमकां हांव कोण म्हूण सोदून काडूंक म्हजो देव कोण म्हूण तेल्ले एकांतान हांव एकलोंत आसतना हेरांचो प्रभाव हेरांचो आवाज हेरांनी मंड्यांत इन्फ्लुयन्स करतना ते एकांतता नासल्यार देव हांव कोण ही म्हणना हांव देवाचें बाळ म्हजो शेवट कितें जिणेक तें सगळीं म्हाका हांव कोण ही म्हणल्यार कळीत जाता
म्हाका देवान कल्यान ताल्यांतां दिला, म्हाका देवान कित्याक रचला, म्हजे जिणेसोत कितें म्हाका एकांतांत कळटा, एकलो आसल्या वेळार एकलो हाचे एकांतांत हेरांचो प्रभाव, हेरांचें खंयचे मती काणयें नासतना, हेरांच्यो ग्रूप मेंटेलिटी नासतना एकांतांत सॉलिट्यूड तांचो आमकां कळटा, कल्याण सॉलिट्यूडान कळटा. दुसरें देव कोण गी म्हजो, देव कोण गी म्हूण म्हाका कळटा. देवाची काकुळतीचो सागोर म्हूण म्हाका कळ्ळी जाता आनी काकुळ सागोर म्हाका उक्तो जाता, ताचो मोग म्हाका कळटा. टू बी एलोन जायचे देवा सांगता एक जावं. ह्या आद्वेंताच्या दुसऱ्या आयतारा आमकां उलो दिता, हांव कोण म्हूण सोदून काडूंक आनी म्हजो देव कोण गी म्हूण सोदून काडूंक, जेजू येताना ताची वाट तयार करूंक. हांव कोण गी म्हूण कळटा देवाक म्हजी वाट जाता. एक्स्ट्रा लागेज पुरावन सोडटा, सायलन्स जाता, देवाक आयकता हांव. ह्यो संवसाराचें मल्टी टास्कींग सोडटा. आनी तिसरें हांव सॉलिट्यूड म्हळ्यार हांव एकांता एकलोत, हेरांचो प्रभाव नासतना हांव कोण गी म्हजो देव कोण गी सोदून काडटा. हें तीन करूंक ह्या दुसऱ्या आयतारा आमकां उलो दिला. हें देवाचो उलो वो वांजेलाचो उलो, पवित्र पुस्तकाचो उलो आमी स्विकार करया आनी ह्या दुसरो हप्तो ह्या आद्वेंताचो फळादीक करूंक प्रयत्न करया. सर्वेस्पराची वाट ताणें म्हजे लागीं म्हणजे वाट सुगम करूंक ह्यो तीन संगती काडून प्रॅक्टीस करून मागण्यांत बळवंत जावन ह्या तीन संगतींनी सोम्यान म्हजे लागीं म्हणजे वाट तयार करून पाताक बोगसूंक जेजू लागीं मागोवन पातकांत हांव नितळ जावंक ह्या दुसऱ्या हप्त्यांत आमी प्रयत्न करया. आद्वेंताच्या दुसऱ्या हप्त्यांत आमी प्रयत्न करया, आमचे दुसरो हप्तो फळादीक करया. दिव्यवाणी